Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, electricity department उदळूच आमचो कलीग उलयलो की हो डिपार्टमेंट कोणाकूच फुल्ली सॅटिस्फाय करूंक शकना, पूण तरी आसतना आज आमचे कडेन एक सिनियर मंत्री आसा, एक्सपिरियन्स्ड मंत्री आसा आनी व्हेरी स्ट्रॉंग खाती हँडल केल्लो असो मंत्री आसा. म्हणून आमच्या सगळ्यांची खंय तरी एक आशा वाडटा की आतां आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कामां जातलीं म्हणून. सगळ्यान पयलीं हांव तांचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. वास्को एक एंड पार्ट पडटा आनी तो एंड पडिल्ल्या कारणान ताजेर चौग जाणांचें लक्ष वचना. हाचे पयलीं तरी कोणाचें वचूना, पूण ह्या 2 वर्सां भितर फर्स्ट टायम आज मंत्र्यान इंट्रस्ट घेवन आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग सिटीन तरी पयलें स्टार्ट केलें. आज सिटीचो जो भाग आसा तो आज इज फ्री फ्रॉम एनी वायर्स. अंडरग्रावंड केबलिंग बरे भशेन जाला आनी ताच्या खातीर हांव तांचे सगळे इंजिनियर्स आसा नाल्यार तांचो सीई आसा हू इज ऑलवेज हेल्पफूल. हांव सगळ्यांनीच कौतूक केलां तांचें. सो इट इज अ नोन फॅक्ट दॅट स्टीफन फर्नांडीस नाल्यार बाकीचे सामंत आसूं नाजाल्यार आमचो प्रदीप आसूं विशाल आसूं सगळे दे आर वर्कींग व्हेरी नायसली इन्क्लुडींग द स्टाफ. ह्या दिसांनी जाल्यार तांचो इतलो हें वाडलो आसा. सो हांव तांचें अभिनंदन करता की दॅट स्टाफ इज ऑल्सो व्हेरी चार्ज्ड अप, बरो काम करता. पूण थोड्यो गोश्टी अजून वास्कोन जावपाच्यो आसा. मंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिला पूण खुबश्यो गोश्टी जावंकूय ना. आज आमची HT लायन म्हणजे हाय टेन्शन लायन जी आसा ती अजून आतां टेंडराक गेल्या म्हणून आमी आयकता. आमकां सत्य परिस्थिती खबर ना, पूण टेंडराक गेल्या अशें आयकता हांव. सो ताजेर मंत्र्यान आमकां उत्तर दिवं बाबा हाय टेन्शन वायर केन्ना पर्यंत तुमी अंडरग्रावंड करतले. कित्याक हाय टेन्शन वायर सपोज अंडरग्रावंड गेले जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम फर्स्ट इज सॉल्व. LTचो अजून पर्यंत एस्टिमेशनूच जावना. सो दॅट इज अ व्हेरी सॅड पार्ट. आनी आय वॉज ऑलवेज थिंकींग दॅट LTचें तरी एस्टिमेशन जालां म्हणून. LTचें अजून एस्टिमेशन जावना. सो LTचें कितें आमचो वास्को स्पिकर सर इज व्हेरी कॉम्पॅक्ट. घरा लागीं आसा आनी घराच्या लागीं पोल्स आसा. म्हणजे हात भायर घालो जाल्यार लायटीच्या खांब्यांक लागूंक शकता. त्या खातीर LT लायन पसून अंडरग्रावंड जाता तितले बेगीन वचप ही काळाची गरज. बिफोर एनी ट्रेजेडी ऑकर्स तें जावपाची गरज आसा. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of this House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. सो स्पिकर सर, मंत्र्या कडेन एक सामको कळकळेची विनंती म्हणटा तशी आमच्यो ST लायन बेगींतले बेगीन टेंडर करून एटलिस्ट नोव्हेंबरान काम स्टार्ट जाता अशें करनी आनी ताच्या बरोबरूच LT लायनीचो एस्टिमेशन स्टार्ट करा. 2.5 वर्सां स्पिकर सर जाली आमकां आनी LT लायनीचें एस्टिमेशन अजून जायना. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी वरिसम पार्ट. तो मंत्री जाग्यार घालतलो. मंत्रीन एश्युरन्स दिला की आपूण तें करता म्हणून. आनी ते दोनूय लायनींचें अंडरग्रावंड केबलिंग मातशें बेगीन करचें. अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना मातशे स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स मे बी गिवन टू जे कॉन्ट्रॅक्टर्स बी आसा पळय ते आपल्याक जाय ते एक एकदां खड्डे मारतात. एक एकदां लोकांचे फुटपाथाचेरूच खड्डे मारता आनी थंय हें घालता. सो ते आमकां मागीर कंप्लेन्स येता आमचे कडेन आनी आमकां गाळयो पडटा. त्या खातीर तांणी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन बाबा खंय खंय तुमी घालपा आसा आनी त्या कामाची क्वॉलिटी चॅक पसून दवरपाची गरज हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की कशें काम चल्लां तें. एक एकदां फास्ट काम करपाच्या बोवान आमी पळयलां कितें कितें जाता तें आनी त्या खातीर फास्ट काम करनासतना क्वॉलिटी काम करचें आनी ताजेर चॅक डिपार्टमेंटाचो आसलो इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आज खुबशे ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा तांकां अपग्रेड करपाची गरज आसा. उदोळ मंत्री उलयतालो की आज आमचो सगळ्यांचोच म्हणजे कोणाच्या घरान ACs वाडल्या, कोणाच्या घरान वॉशिंग मशीन वाडल्या, कोणाच्या घरान इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस आनी वाडल्या. सो खुबशे अशे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा जे अजून पर्यंत ओल्ड हाजेरूच म्हणजे 200 kVAचो बी तसोच आसा अजून. सो खंय खंय गरज आसा थंय इमिडिएटली जाता तितले हे चेंज करचें. हे बारीक एमावंटाची कामां. सो ही एटलिस्ट केली जाल्यार लोकांच्या घरान लायट तरी विदावट एनी फ्लक्च्युएशन वतली. फाटींच हांवें आमच्या वास्कोच्या इंजिनियराक घेवन एक एरिया दाखयल्ली रेंट टेंट म्हणटा थंय वेर ट्रान्सफॉर्मर इज निडेड व्हेरी बॅडली.
कित्याक आज गेले 6 म्हयने जाल्यार थंय फ्लक्च्युएशन जाता आनी तांचे इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. सो तो म्हाका इमिडिएटली पयलीं पास करून दिवचो. तसोच मेस्ता वाड्या वयलो तोय एक इमिडिएटली आमकां पास करून दिवचो. ताजे कडेन हें जातलें. एक स्पिकर सर एक मोठें काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आज वास्कोचो पावर सप्लाय सिनारियो चेंज जावंक शकता. म्हणटा तो MPAन आशिल्लो जो सबस्टेशन आसा, आमी लास्ट टायम पसून आमचो स्टिफन आयिल्लो आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें. MPT कडेन भितर वता आसतना त्रास कितें जाता, तांचे CISFच्यो किटकिटी, तांचे पास काडपाच्यो किटकिटी आनी परत परत भितर वचून भायर येवप इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो MPAनूच जागो दिला, आमच्या एका चर्ची कॉपेला कडेन जागो दिला, वीच इज आयडेंटिफाय, पोजेशन इज टेकन ओवर. पूण ताजे फुडें कितें जालां कोणाक खबर ना. वेदर सबस्टेशन थंय घालतले, कितें करतले, एस्टिमेशन जालां, कितें जालां, वी डोंट नो. पूण तें जालें सपोज सबस्टेशन जाल्यार म्हाका दिसता वास्कोचो फूल सिनारियो तर चेंज जातलोच. बट वी कॅन डू बॅक फिडींग टू ऑल अदर सबस्टेशन वीच आर हॅविंग प्रॉब्लेम्स. म्हणजे आमचे वास्को दुसरे सबस्टेशन आसा थंय करपाक जाता, नाल्यार मुरगांव खंय फॉल्ट जालो जाल्यार ह्या फिडरा वयल्यान घालपा जाता. त्या खातीर हें सबस्टेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. आनी मिनिस्टरा कडेन मागता की आमी इन्स्पेक्शन केलां, सगळें जालां, जाल्यार खंय उरलां, कित्या खातीर पेंडींग उरता तें मातशें तुमी लक्ष घालून तें आमकां क्लियर करून दिवचें. स्पिकर सर, आज आमी पळयतात की आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूब बरो काम करता, ताजे बद्दल डावट ना. एकदां तें काम करता तें पळयता आसतना बसून आनी स्पेशली पावसान खूब एकदां काकुटूय येता आनी तांचे डॅरिंगाचेर हें दिसता. पूण म्हाका दिसता आज तांकां सपोज फाल्यां कितें कॅज्युअलिटी जाली नाल्यार ट्रेजेडी जाली, तांकां 7 लाख रुपया मेळटा अशें आमकां कळून येता. पूण आयच्या जगान स्पिकर सर 7 लाख हे खूब कमी आसा आनी ताच्या खातीर ते वाडोवन एटलिस्ट 10 ते 15 लाख तरी करचे. नाजाल्यार तांकां बरो इन्शुरन्स तरी तुमी कवर दिवचो, जाणे करून तो वयर पळय चडटा नाजाल्यार ताची फॅमिली मेंबर्स जे घरा कडेन रावन आसता तांकां तरी भंय दिसपा ना की फाल्यां आपल्या घोवाक कितें जातलें नाल्यार कितें जालें जाल्यार एटलिस्ट समथींग इज देर. तशेंच कोण पडटा वयल्यान खांब्या वयल्यान डिसेबल्ड पसून जाल्यार तांकां इल्ले 20 लाख दिता. 7+20. सो तांकां आनी इल्ली इन्शुरन्सूय कवर दिलो सपोज आज ताजी आनी सो गव्हर्मेंट आसा. स्पिकर सर 2 मिनटान काबार करता. स्पिकर सर, आज आमचो 10 तारखेर वास्कोचो सप्ताह येता आनी ह्या वर्सा 125 वर्सां ह्या सप्ताक जाता. हांव सगळ्यांक आमंत्रण करता आमच्या वास्कोचे सप्ताक येवपाक आनी ताज्या खातीर जे इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स बी नवी नवी घालपाक जाय. हांवें डिमांड घाला पूण ती इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स जाता तितली बेगीन तुमी घालून सप्ता पयलीं हांगा स्टिफनूय आसा, स्टिफनान नोट करचें मातशें. सप्ता पयलीं जाता तितली सगळीं फिक्चर्स घालून म्हणजे 125 इयर्स म्हणटकूच मातसो जगमग चड आसपा जाय, चड मातशें ब्रायटनेस दिसचें अशें हांव मागतां. आनी तुमचें फ्यूज कॉल ऑफिस तुमचें वास्को जें आसा थंय एक दीस कितें तरी ट्रेजेडी जातली असो भंय दिसता बिकॉज दॅट इज इन अ व्हेरी बॅड शेप. सो तो एक करचो. आनी हो डिमांड्स हांव हें करतां की मंत्री आनी आमचो CE हाजेर लक्ष घालून आमचें जाता इतले बेगीन करतले. हाजेर एकूच पॉयंट उलयता, हाजेर आनी चड उलयना. रिन्युवेबल एनर्जीचेर आज आमच्यो स्पिकर जर कोणा सगळ्यांनी सांगलें की आमच्यो गव्हर्मेंट ज्यो बिल्डिंग्स आसा तांचेर पयलीं आमी स्टार्ट करचें म्हणून. आज 2 वास्कोन बिल्डिंग्स आसा विच आर रेडी फॉर इनॉग्रेशन. एक तर म्युनिसिपल बिल्डिंग आसा आनी एक आसा आमचें फीश मार्केट. थंय सपोज अंडर CSR नाल्यार डिपार्टमेंटा अंडर कोणाय अंडर एक तुमी एज एन एग्जाम्पल सेट करपाक एक हें करत जाल्यार म्हाका दिसता दुसऱ्यांक नाल्यार दुसरे लोक कित्याक घालतले. आज लोकूय पळयता न्ही खंयच काय हांचे सोलर काय ना, सोलराचें अवेरनेसूय तितलें जायना. सो अवेरनेसूय जावपाचें गरज आसा. आनी एक खंय तरी आमी स्टार्ट केलें जाल्यार म्हाका दिसता पीपल कॅन फॉलो अप. सबस्टेशन गाडयां खातीर खूब जाणांक गाडयो घेन दिसता, म्हाकाय घेन दिसता, पूण एकदां चार्जींग स्टेशन्स सगळ्या कडेन नाशिल्ल्या कारणान भंय दिसता वाटेरूच खंय उरलो काय म्हणून. सो ती चार्जींग स्टेशन्स वाडोवची इतलें सांगता. आनी मिनिस्टरा कडेन मागता हे इलेक्ट्रिकल जे आमी डिमांड्स हे केल्या कोणें 100 कोटी घाल्या म्हणल्यार आमच्या अजून कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितले घालूना तुमी 10 काय 15 कोटीच घाल्या. सो आमचे मातशे डिमांड्स हे आनी चड घालूना विचारात तुमी मातशें चड घालचे. देव बरें करूं. उल्हास नायकर. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.